नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। आपल्याक बीजेपीची चढ मतां पडटली। काँग्रेस आणि बीजेपी चिन्ह दोन, प्रवृत्ती एकच। बीजेपी परस बाबू स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट। जीएसएमाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकार हेड ऑन। पर्रीकार गेल्ल्यान खाली जाल्ल्या पणजेच्या सिटाचेर लढपाक आदलो आमदार सिद्धार्थ कोकळेकार सज्ज। सोमारा बीजेपीचो उमेदवारी अर्ज भरून देवलो रिंगणात। पणजे फायट त्रिकोणी। म्हादय आटिल्ल्यान WRDचे 70तल्यो एकार एक स्किमी घडाघड बंद। पंपिंगाक उदकच ना। म्हादयचे कणकुंबी डायव्हर्जन। पश्चिम घाटांत झाडांची कत्तल म्हादयच्या मुळार। ताळगांव पंचायत बाबूश आणि जेनिफर मॉन्सेराताची। वेंचणुकेत 11तले 11 पंच मॉन्सेरात पॅनलाचे। आग्नेल दाकुन्हा सरपंच, रेघा पै उपसरपंच। गोंयांत फुडले 2-3 दीस पावसाची शक्यताय। हवामान खातें म्हणटा फानी चक्रीवादळ व्हडलेशें बादचें ना। फानीचो ओडिशा दर्यादेगेक मंगळारा सांजे धपको। पालवाडो उसगांवा अनैतीक संबंधांच्या दुबावान खून। अंकुश गावडेन शांताराम गावडेचेर केलो कोयत्यान हल्लो। शांतारामाक जीएमसीत मरण। आरोपीक पुलिसांनी केली अटक। आणि अर्जुन घोष आणि रोनित भांजान गाजयली ऑल इंडिया आमंत्रितांची टेबल टेनिस सर्त। गोंयचो अंशुमन अगरवाल अंडर 15 वस्ताद। बीजेपीचे चडशे मतदार आपल्याक मतां मारतले, कारण त्या पक्षान तत्वाचें राजकारण सोडून दिलां। मात आपलो मुखेल सामनो बाबूश मॉन्सेराता कडेन आसतलो, कारण तो ह्या वेंचणुकेंतलो स्ट्रॉंग उमेदवार अशें गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकारान हेड ऑनांत सांगलां। तो म्हणटा भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांची प्रवृत्ती एकच, चिन्ह मात वेगळी। ताका लागून पणजेकारांक हे फावटी गोवा सुरक्षा मंचाच्या माध्यमांतल्यान पर्याय मेळ्ळा। एक प्रामाणिकपणान सर विचारता की फाल्यां तुमकां मतां पडली, खूब मतां पडली आणि प्रचंड सुदारणा जाली फाटली परफॉर्मन्सान भितर। तुमचे कडेन जे आकृश्ट जातले, एट्रॅक्ट जातले, ते चड वोटर बीजेपीचे आसतले ते चड वोटर काँग्रेस बाबूशाचे आसतले? ते चड वोटर्स हे बीजेपीचे आसतले। बीजेपीचे आसतले ते म्हणटात न्ही तुमी मगोची मतां व्हरतले म्हणून। कांडेल त्या वेळाचेर जशें बीजेपी उबो रावलो जाल्यार मगोची मतां फोडटलो अशें जशें आशिल्लें, तशें ह्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंचाक उबें रावपूंकूच जाय न्ही। आमी म्हणटात शुद्ध राजकारण आमी दितलें म्हणून। तडजोडीचें राजकारण, निर्लज्ज सेटिंग हाजें राजकारण आमकां सोंपोवपाक जाय। विकत घेवपाचें राजकारण जें आसा, परचेजिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड कॅन्डिडेट्स, म्हणजे आयचो हो ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान हाका फोड ताका फोड, हें जें आसा न्ही हाका विटल्या लोक। म्हाका लास्ट सांगात, तुमी कोणाक आपलो प्रायम कॉम्पिटिटर ह्या इलेक्शनाक पळयतात? बाबूश मॉन्सेराताक काय सिद्धार्थ कोकळकाराक? हू इज अ फर्स्ट प्रायम कॉम्पिटिटर? प्रायम कॉम्पिटिटर बाबूश मॉन्सेरात। फर्स्ट प्रायम कॉम्पिटिटर एक आसा अशें दोगांचें, हे दोग जाण म्हज्या विरुद्ध उबे आसा अशें हांव मानिना। हांव मानता एकूच प्रवृत्ती म्हज्या विरुद्ध उबी आसा। दोन वेगवेगळे सिंबल, दोन वेगवेगळे सिंबल्स तांचे हें आसा, कळ्ळें? पण प्रवृत्ती एक, कित्याक ह्या दोनूय प्रवृत्तींनी बाबूशाक वयर हाडलो। भारतीय जनता पार्टीच्या एका विशिश्ट राजकारणांतल्यान बाबूश वयर आयलो। सुभाष साळकारान 6,500 मतां घेवन सुद्दां सुभाष साळकाराक कॅन्डिडेट म्हणून दुसऱ्या इलेक्शनाक हें सेटिंग आशिल्लें पणजे मतदारसंघाचें रक्षण करपा खातीर। तुम्ही म्हणटात की युअर प्रायम कॉम्पिटिटर इज बाबूश मॉन्सेरात, बिकॉज यू फील रायट नाव दॅट बाबूश इज स्ट्रॉंगर दॅन बीजेपी? बाबूश इज स्ट्रॉंगर दॅन सिद्धार्थ। हय, आनी तांकां अशें दिसता आमच्या कार्यकर्त्यांक की सुभाष वेलिंगकर मेक्स द डिफरन्स म्हणून। ताजें कारण म्हजो कित्येक वर्सांचे परिचय, म्हज्या बद्दल आशिल्लो तांचो आदरभाव लोकांचो, आनी म्हज्या बद्दल एक गॅरंटी आसा, हो फटिंगपणां करचो ना म्हणून। हो एखादी गजाल जर ठरयली जाल्यार ताज्या खातीर जीव सुद्दां दितलो, अशा पद्दतीची लोकांची गॅरंटी आसा। पणजे परत एक फावट बीजेपीचो आदलो आमदार सिद्धार्थ वेंचणुकेक देंवलो। बीजेपीचे तिकेटीर सिद्धार्थान सोमारा अर्ज भरलो।
बरोबर बीजेपीचे फुडारी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतही आशिल्लो. उमेदवारी भरले उपरांत सिद्धार्थान समर्थकां मुखार भाशणय ठोकलें. मुख्यमंत्र्याचोय सिद्धार्थाक परत हाडचो म्हूण पणजेकारांक उलो. पणजे बीजेपीचो सिद्धार्थ, काँग्रेसीचो बाबूश आनी जीएसएमाचे वेलिंगकाराची त्रिकोणी फायट. 2017कय हेच कॅन्डिडेट आशिल्ले, हेच सिच्युएशन आशिल्लें आनी पणजेकारांनी एक पॉझिटिव्ह कौल दिल्लो भारतीय जनता पक्षाक आनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हज्या रुपान. गेले 25 वर्सां पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पणजेकारांनी भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचेर मनोहरभाईक आशिर्वाद दिल्लो. 2 फावटी 2015 आनी 2017 ह्या 2 इलेक्शनाक पणजेकारांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. भारतीय जनता पक्ष आनी आमी सगळे कार्यकर्ते हे सदैव पणजेकाराची सेवा करीत आयल्या. एक दृढ नातें तयार जालां आनी ह्या नात्याच्या जोराचेर आमी हे निवडणूक लडटात, आमी निवडणुकीक वतात आनी ह्याय फावटी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक पणजेचो सुज्ञ मतदार हो भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन मतदान करून म्हाका जैतिवंत करतलो, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जैतिवंत करतलो. 2 वर्सां जालीं तो काय भारतीय जनता पार्टीन ना. भारतीय जनता पार्टीचे मतदार, पणजेतले मतदार हो सुशिक्षीत मतदार आसा. पणजेतले वोटर हे विकासा खातीर मतदान करतले आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां बाईन ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट केलां आनी आतां जर आमी पणजेचो विकास पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी आनी बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ज्या पद्दतीन पणजेन सुरू जाला आनी तेजो वन ऑफ द म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन हे प्रोजेक्ट सगळे फुडें गेला. पण त्याच बरोबर हे सगळे व्हरता आसतना सिद्धार्थूय ताजो एक भाग आसा की वेगवेगळ्या ह्याच्या सहकार्यान म्हणजे सिद्धार्थ आपल्या फाटल्या टर्मानूय बी ही कामां सगळीं फुडें येयल्ली आसा. त्या खातीर पणजेतलो मतदार सगळे मतदान करता आसतना आपले दोळे उगडून कान उगडून म्हणटा तशें मतदान करतलो. ताका लोकांचो इतिहासूय खबर आसा, भुगोलूय खबर आसा. ताच्या खातीर इतिहास परत वाचपाची गरज ना. स्वच्छ चारित्र्याचो मनीस आमचो कॅन्डिडेट बाब सिद्धार्थ कुंकळकर विरोधात जे लोक कोण रावल्या ते कितें करतले आनी कितें करतात आनी कितें केलां हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्या खातीर निश्चितच भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडंट आसा. भारतीय जनता पार्टी हो सीट जो आसा हो फाटले फावटी सिद्धार्थाक जे मताधिक्य आशिल्लें हे फावटी डबल मताधिक्य जातलें हाजो आमकां विश्वास आसा. भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम करपी, मनोहर भाईचेर प्रेम करपी पणजेतले मतदार आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी पणजेतली स्ट्रॉंग आसा, युनायटेड आसा आनी त्याच खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आनी मनोहर भाईक म्हणजे प्रेम करपी जेन्ना लोक आसा तेन्ना आमकां ह्या विश्वासाचेर आनी मनोहर भाईच्या प्रेमापोटी भारतीय जनता पार्टीक निश्चितच सिद्धार्थ कुंकळकराक फुडल्या मताधिक्या पेक्षा डबल मतांनी पणजेतले मतदार निवडून दितले. सिद्धार्थ कुंकळेकारान महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेतलो. तशेंच नामांकन अर्ज भरल्या उपरांत ताणें पणजे चर्चीत वचून आशिर्वाद घेतलो. पर्रीकाराच्या समाधीकूय सिद्धार्थान भेट दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत नितळ राजकीय पर्याय दिवंक पणजेकार गोवा सुरक्षा मंचाक हाडटले. सुभाष वेलिंगकाराचो दावो. ताणें दनपारां अर्ज भरलो. आपूण सिरियस कॅन्डिडेट मतां फोडपाचो न्ही, जिखूंकच रावलां. 2,500च्या मार्जिनान जिखतलो म्हणून सराचो दावो. बाबूश आनी पर्रीकाराचें सेटिंग आनी पणजेचे उदरगतीच्या नांवान केल्लीं सबस्टँडर्ड कामां एक्सपोज करतलो म्हणून वेलिंगकार उलयला. आमी 2,500 ते 3,000च्या फरकान निवडून येतात हाजी आमकां हें आसा, खात्री आसा. फाटलें जें आसा तें आमचे ट्रायल्स आशिल्लीं. हांगा सिरियस कॅन्डिडेट गोवा सुरक्षा मंचान दिल्लो आसा. तर तुमकां दिसना तुमच्या खातीर वोट डिवायड जावन बाबूशाक काँग्रेसीचो फायदो जातलो? एब्सोल्युटली ना. वोट डिवायड तांचे जातले आनी आमकां मतदान जें आसा तें जातलें. लोक विटले आतां ह्या सेटिंगच्या राजकारणान. हे ग्रेटर पणजीची तयारी केली. कालच्या मेयराच्या निवडणुकीन बीजेपीन कॅन्डिडेटूच उबो केलो ना. ताळगांवचे रिजल्ट जाले तातूंत बाबूशाच्या विरुद्ध एकूय कॅन्डिडेट आनी पॅनल बीजेपीन उबें केलें ना. हें स्पश्ट चित्र हे ह्या बोटा वयली तुकी त्या बोटा वयली, त्या बोटा वयली तुकी ह्या बोटाचेर. हें राजकारण जें आसा हाका एकदां वन्स फॉर ऑल पणजेकार भायर मारतले हें ह्या निवडणुकीच्या निकालान दिसून येता. म्हादय सापूज आटिल्ल्यान WRDन म्हादयचे देगेवेल्या गांवांनी सुरू केल्ल्यो एकार एक शिपणावळीच्यो स्किमी घडाघड बंद पडल्यात. पंपिंगाक उदकच ना. कणकुंबी भायल्या भायर म्हादय वळोवपाचें कर्नाटकाचें कर्म आनी पश्चिम घाटांत मोठ्या प्रमाणात झाडाचे कत्तलीन म्हादयची दशा जाल्या म्हणून म्हादय बचाव अभियानाचो ग्रीन एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा. 70तल्यान दुसरो ग्रावंड झिरो रिपोर्ट.
सत्तरींतल्यान गोंयांत एंट्री मारपी म्हादय अंदू गिमाच्या सुरवातीकूच आटली. पातळी सामकीच पडिल्ल्यान WRDन शेतां भाटां कुळागरां खातीर सुरू केल्ली शिपणावळ स्किमूय पडली. म्हादय न्हंयवेली नया वाडा शिपणावळ स्कीम, रगाडा न्हंयवेली मुरमुणे शिपणावळ स्कीम, म्हादयची उपन्हंय वेळुसाची वेळूस शिपणावळ स्कीम, पाली शिपणावळ स्कीम आनी कोपार्डे WRD शिपणावळ स्कीम, तशेंच नानोडा न्हंयवेली नानोडा WRD शिपणावळ स्कीम आनी साट्रे WRD शिपणावळ स्कीम ऐन गिमा आदींच थंड. कर्नाटकान कणकुंबी आडावन घालून म्हादयची दिशा बदल्ल्या ताचो हो परिणाम. पश्चिम घाटात झाडांची कत्तल, वाडिल्ले तापमान, वसंत बंधाऱ्याक थळयो घालूंक कळाव केल्ल्यानूय म्हादय बेगीन आटल्या म्हूण ग्रीन एक्टिविस्टांचो अदमास. गेल्या पाव शतकापासून ह्या सगळ्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जी आसा ती वृक्षतोड जाल्ली आसा. हाच्या पयलीं कृष्णापूरची जी वृक्षतोड आसा ती 25 वर्सां पयलीं आमी त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याच्या लक्षात हाडून दिल्ली. आणखी एक म्हत्वाचें कारण जे म्हादय अभयारण्य जे आसा त्या म्हादय अभयारण्यातली झाडांचे जर प्रमाण पळयलें जाल्यार ही तोड जी आसा ती गेल्या 10 वर्सां पासून मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. हेका लागून जमनीची उदक धारण करपाची जी शक्ती आसा ही कमी जाल्ली आसा. सरकारान वसंत बंधारे जे घातलेले आसा त्या वसंत बंधाऱ्याचे उदक जे आसा हे उदक योग्य वेळार साठोवपाक जाय. म्हणजे पावस गेल्या उपरांत त्या धरणाच्या वसंत बंधारे जे आसा त्या वसंत बंधारे हांगासर योग्य वेळार प्लेटी बसोवंक जाय आसल्यो, पूण त्यो प्लेटी बसयलेल्यो ना. आतां उस्ते हांगासर गेले जाल्यार उस्ते आमकां दिश्टी पडटा की जे प्लेटी बसोवपाचें काम आसलें हें खूब उशिरा सुरू जालें आनी ताका लागून उदकाचो जो सांठो जावपाक जाय आसलो तो सांठो तितल्या प्रमाणान ह्या वाठारांत जाल्लो ना. कळसा प्रकल्पाच्या कामाक लागून कर्नाटकान हांगा व्हडले कालवे जे आसा कॅनल जे आसा ते निर्माण केल्ले आसा. त्या शिवाय भूगर्भ कालवे जे आसा तेचे खोदकाम केल्लें आसा. हाका लागून भूगर्भातले जे जलसाठे आसा ते पुराय उद्ध्वस्त जाल्ले आसा आनी अंदू हे प्रमाण जे आसा उदक जे आसा हे खूब कमी जाल्लें आसा. तेच्या फाटल्यान तापमान वाड जे आसा जागतीक स्तराचेर तापमान वाड आसा आनी हवामान बदल आसा ही कारणां तितली जबाबदार आसा. सुप्रीम कोर्ट आनी म्हादय ट्रिब्युनलाचो स्टे आसतना कर्नाटकान म्हादयक फाटे फोडल्यात. गोंयचो सरकार राजकी डॅमेज कंट्रोलाक बिजी आशिल्ल्यान कर्नाटकाचें फावला. म्हादयचेर सत्तरीत पयलेच खेप इतलो परिणाम दिसला. सरकाराच्या राज्याक मात पत्तो ना. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान विश्वनाथ नेने. ताळगांव पंचायत बाबूश आनी जेनिफर मोन्सेराताची. बाबूश आनी जेनिफराचो तालिगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंट जिखलो. 11तले 11 पंच तांच्या पॅनलाचे. बाबूश सरपंच आनी उपसरपंचूय जाहीर करून मेकळो. आग्नेल दाखून सरपंच, रेघा पै उपसरपंच. बाबूशाचो आतां पणजेच्या वेंचणुकेचेर फोकस. We have already decided. I think Agnello Dikuna will be the sarpanch. Raika Pai, she will be the deputy sarpanch. ओके आता मी पणजेच्या इलेक्शनाक हे करच्या पयलीं बरी सुरवात अशी दिसता तुमकां. पॉयंट दिसता न्हू. आता मिशन पणजी मिशन पणजे आहाच ते चालू आतां जोरान. सी एवरीवन आय टेक ऑल कॅन्डिडेट सिरियसली. Siddharth defeated me last time now. So now and this is the fight which I got to take to him. लास्ट टाइम जेन्ना उत्पलाचें नांव अशें वयर येतालें तेन्ना तुमीच म्हटलेलें सिद्धार्थ इज अ डिजर्विंग कॅन्डिडेट. No, but just see, it is not even a month that they have forgotten, they ditched Bai. It's just the people of Panjim should realize this. Today full BJP party was on Bai, and not even 1 month became they ditched his son. Not this way at least. I am very happy. I like I said even yesterday, we are going to sweep the polls. I said people have faith in Babush, in the panchayat, and in me also. So that is the reason we won 11 out of 11 seats. And Agnel Sarpanch is the very best candidate. सगळे मिळून work together. We will work together. आमचे प्लॅन आहा तालिगांव खातीर. तालिगांव garbage free, first plastic free zone, and full green तालिगांव सगळे म्हणजे. आनी प्रॉब्लेम कांय सॉर्ट जावपाक जायना. आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लान आशिल्लो तो पास जावंकूच ना फायल. सो आतां आमी सगळ्यान पयलें हातान घेतलो तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लान. I am excited to serve the people. Plans are short term plans, long term. Yeah, we have a lot of plans in mind. People will see it shortly. We will try to get maximum benefit from the government. Although
वी एंगेज आर रिसोर्सीस. सो कामांक कांयच प्रॉब्लम जावचो ना. तुमचो म्हणजे कसो खंयचो प्रोजेक्ट दिवपाक सोदता तुमी तालिगांवांत? गार्बेज प्लांट. गोंयांत फुडले 2-3 दीस पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. दक्षिण भारतांतल्या फानी चक्रीवादळाक लागून हो पावस पडटलो म्हणून अदमास. बंगालच्या उपसागरांतले हे चक्रीवादळ मंगळारा ओडिशा दर्यादेगेक धपको दितले म्हूण खातें सांगता. शेनवारा दनपार सावन गोंयांत दमळ पडटा. कालोर हिसवा भायर वाडला. पावसय शिपडटा. This rainfall was basically due to a trough, a weather system called trough that was there from Chhattisgarh to South Konkan region, and there was another circulation at north interior Karnataka. Still there is one circulation over coastal Karnataka region. Because of that we are expecting light to moderate rainfall over Goa for coming 2 more days. And another major system that is existing in Bay of Bengal now, southeast Bay of Bengal, we have a cyclonic storm which is named as Foni. So that system now is in the stage of cyclonic storm. We are expecting, IMD is expecting that cyclonic storm to get intensified into condition of very severe cyclonic storm. So concerned about Goa's weather, this cyclone is not going to have any major impact on Goa's weather. पालवाडो उसगांवां एकल्याचो खून जालो. अंकुश सूर्यकांत गावडे आनी रवींद्र शांताराम गावडेचें वाजलें आनी तिडकी सरशी अंकुशान शांतारामाचेर कोयतो मारलो. रवींद्र गावडे जीएमसीत उपचार सुरू आसतना गेलो. शांतारामाच्या आपल्या घरकान्नी बरोबर अनैतीक संबंध आसूये म्हूण अंकुशाक दुबाव. दुबावा वेल्यान अंकुशान शांतारामाचेर हल्लो केलो. पुलिसांनी अंकुशाक अटक केल्या. ताची चवकशी चल्ल्या. On 28 at Mutunga, Usgaon, accused Ankush Suryakant Gowde, age 43 years, assaulted Ravindra Gowde, age 33 years, with a koita on his head, finger and shoulders. The victim was immediately rushed to the hospital and an attempt to murder case was registered yesterday itself. This morning the accused expired and hence we have converted that into a murder case. The husband was suspecting an illicit relationship between the deceased and his wife. Further investigations are in progress. म्हापशा बाजारांत एके ज्वेलरी शॉपाक सोमारो उजो लागलो. दनपार पाराचो उजो लागला. उजो कसो लागला तें मात कळिल्लें ना. शॉपार चांदीच्यो आनी कांय भांगराच्यो वस्ती आशिल्ल्यो त्यो खंय वितळ्ळ्यो. 3 ते 4 लाखांचें लुकसाण जालो आसुये म्हणून फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ सांगता. लागसारचें शॉप बऱ्यान साल्वार. मिरामार स्पोर्ट्स क्लबान दवरिल्ले 4थ्या ऑल इंडिया आमंत्रिताचे टेबल टेनिस सर्तींत राष्ट्रीय डबल्स वस्ताद अर्जुन घोष आनी रोनीत भांजान दोट्टी वस्तादपण जोडलें. गोंयचो अंडर 15 प्लेयर अंशुमन अगरवाल जिखलो. वेस्ली रोझारियो डबल्स गटांत उपवस्ताद. चलयांचे फायनलींत गोंयचे पृथा पर्रीकार ऐश्वर्या देबा कडेन फायनलींत हरले. सर्त पेडे खेळा संकुलांत जाली. भारताचो यूथ गटांत 4थ्या नंबरार आशिल्ल्या रोनीत भांजान सिंगल्सांत भारताचे दादल्या गटांचे नंबर 6चेर आशिल्ल्या अर्जुन घोषाक 4-8-3 गेमींनी मारलो. अर्जुन रोनीत राष्ट्रीय चॅम्पियन जोडयेन डबल्स गटांत वस्तादपण जोडलें. तांणी फायनलींत गोंयचो वेस्ली रोझारियो आनी श्रेयल तेलंगाक 3-8-2 गेमींनी हरयले. मिक्स डबल्स फायनलींत अर्जुन ऐश्वर्या देब वस्ताद थारली. 15 वर्सां पिराये सकयल्या गटांत गोंयचो अंशुमन अगरवाल जिखलो जाल्यार चलयांच्या फायनलींत ऐश्वर्या देबान गोंयचे पृथा पर्रीकाराक मारलें. टीम सर्तींत वेरेंकार पंगडान अंडर 15 सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें जाल्यार दादल्या गटांत SDK सिरेमिक्स जैतिवंत जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटिनांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.